मगो पक्ष सरकाराचोच एक घटक आसा आनी तो तसोच रावतलो असो विश्वास भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान उक्तायला। तशेंच मगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारा बरोबर तेंडुलकार उलयला खंय आनी ताच्या फोनाची भाजपाचो विनय तेंडुलकार वाट पळयता। म्हाका पूर्ण विश्वास आसा मगो पक्षाचेर, कारण अजून आमी तशें उलोवप जावं ना। एक फावटी हांवें कॉल केल्लो तेंच्या अध्यक्षाक, ते गोंया भायर आशिल्ले, तेंच्यांनी म्हाका मॅसेज धाडलेली की येतगर मागीर आपूण फोन करता म्हणून। हांव तेज्या फोनाची वाट पळयतां। गोंय आनी महाराष्ट्रांत परिस्थिती वेगळी आसा। गोंयांत मगो पक्ष चौकीदाराक चोर म्हणिना। तशेंच आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार भाजपाचो नेतो आसा आनी तो पक्षा बरोबरच रावतलो असो विश्वास तेंडुलकरान उक्तायला। पण महाराष्ट्रांत वेगळे संबंद आसात। महाराष्ट्रांत चौकीदाराक ते लोक चोर म्हणटा, हांगा ते म्हणिनात। मगो पक्ष आमचे बरोबर आसा। शिवसेनेचे मनीस महाराष्ट्रांत प्रायम मिनिस्टराक वायट उलयता, अध्यक्ष आमचे वायट उलयतात। ती गोष्ट आमी दोगांचे बरे संबंदान सरकार चलयता आनी फुडें चलोवपाचें आसा। म्हाजो पूर्ण विश्वास आसा मगो पक्षाचेर की मगो पक्ष हो भारतीय जनता पक्षा बरोबरच रावतलो। मांद्रे अशें जालां की पार्सेकरान डायरेक्ट डिक्लेअर केला की ते इलेक्शनाक रावतले जर तुमी 8 दिसां भितर कॅन्डिडेट डिक्लेअर करना जाल्यार। न्ही, इंडिपेंडंट रावता म्हणटा। इलेक्शन डिक्लेअर जावनी न्ही पयलीं। तुमी इलेक्शन डिक्लेअर जातकच मागीर कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता। आनीक फक्त हांवें आज वाचल्यात थोडीशे लोकमताच्यान वाचला हांवें बातमी, पूण ते प्रत्यक्षान पार्टीच्या कोणाच कडेन उलोवना, गोंयच्या कडेन तरी उलोवना अशें म्हाका दिसता। पूण ते भारतीय जनता पक्षाचेच नेते आसा आनी ते पार्टी बरोबर रावतले अशें म्हाका पूर्णपणान विश्वास आसा।